थोडेशे तुमी टिप्स युथाक कितें दिवंक शकतले ते आमकां सांगात. सो टिप्सा बद्दल पयली म्हटल्यार फर्स्ट थिंग दॅट आय ऑलवेज टेल इज वॅलिडेशन. वॅलिडेशन म्हणजे एक्सेप्टिंग युअर ओन फिलिंग्स, एक्सेप्टिंग युअर ओन थॉट्स एंड एक्सपिरियन्सीस. केन्ना केन्ना आमी आमच्याच विचारांक डिसरिगार्ड करता, हांव आनी कितें चिंतता आतां, हांव कित्याक इतलें टेंशन घेता. सो एक्सेप्टिंग युअर फिलिंग्स इज द फर्स्ट स्टेप. सेकंड थिंग इज सेटिंग बाउंड्रीज. बाउंड्रीज म्हणजे कितें, यू क्रिएट अ स्पेस अराउंड युअर सेल्फ सो दॅट तुका आनी दुसऱ्या मनशाक त्रास जायना. जेन्ना तूं कम्फर्टेबल ना, यू शूड बी एबल टू से नो असर्टिवली, दुसऱ्या मनशाक त्रास करनासतना. तशेंच तुवें पळोवप की आपल्याक कितें त्रास जाता आनी कितें जायना. केन्ना केन्ना आमी पीपल प्लिजींग म्हणटा ताका, आमी यस म्हणटा, सगळ्यात गोश्टीक यस म्हणटा, पण जेन्ना तुजें मेंटल हेल्थ त्रास जाता, यू हॅव टू अंडरस्टँड एंड से नो टू सम थिंग्स वीच आर रिक्वायर्ड. देन देर आर अदर थिंग्स लायक दॅट ऑफ इमोशनल, तुमचे इमोशन्स आपले अंडरस्टँड करप. मागीर आनी गोश्टी आसा जशें की हे आमी उलयले, बाउंड्रीज आमी म्हटले, वॅलिडेशन आमी म्हटले. त्याच्या नंतर येता ते थोड्यो गोश्टी आसा तातूंत आमी मोस्टली वी टॉक अबाउट थिंग्स लायक गेटिंग कनेक्टेड विथ पीपल. दॅट इज वेर वी आर लॅकिंग द मोस्ट. तुम्ही जशें पयलीं म्हटलें सोशल कनेक्शन आमचें जायना, बिकॉज दीस सोशल मिडिया वॉज स्टार्टेड फॉर सोशल कनेक्शन, बट नाव वी आर कम्प्लिटली आमी ते सोशल कनेक्शन सामकें आयसोलेट केलां. सो एकामेकां बरोबर कनेक्टेड रावत, नॉट ओनली ऑन फोन. दॅट वर्च्युअल कनेक्ट कुशीक धरून आमी एक कनेक्ट करप विथ पीपल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. शेअरिंग युअर प्रॉब्लम्स विथ समवन इज ऑलवेज गोईंग टू हेल्प यू. दॅट सोशल कनेक्टेड गिव्स यू दॅट कम्युनिटी, एक सपोर्ट उरता तुमच्या भितर. सो ते खूब गरजेचें आसा. सो देर आर सम थिंग्स लायक लायफ स्किल्स ट्रेनिंग बीन आसता पळय, ते सुद्दां आमी तांकां शिकोवंक शकता. वी डू इट युजली एट आर डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लेवल. आमी तांकां लायफ स्कील ट्रेनिंगूय दिता, तातूंत प्रॉब्लेम सॉल्विंग बीन हे सगळ्यो गोश्टी आसतात.